गांवची बार्रां बंद करची न्ही म्हूण सुर्ला सत्तरीचे बारवाले मामलेदारा मेरेन पावले. सगळीं बार्रां कायद्यान चलतात. बार्रां रातची 8:30 बंद करपाची तयारी स्वता सुर्लाचे बारवाऱ्यांनी दाखयल्या. पर्ये वाळपयचे आमदाराकूय मेळपाची तांची तयारी चल्ल्या. सोरो पिवन धुडगूस घालपी ट्युरिस्टांचे उपद्रवाक विटून गांवकार बार्रां बंद करची म्हूण मागतात. गव्हर्नमेंटान एक्सायज डिपार्टमेंटान जो रुल्स रेग्युलेशन केला लागू केल्या त्या रुल्स रेग्युलेशन तुम्ही सगळे फॉलो करपाचे आणि आपले बार व्यवस्थित मेंटेन करपाचे आणि कोणाक त्रास जावपाचे ना हे मामलेदारान असं सांगलें आणि त्याच्या खातीर तो आमी सगळ्यांक सपोर्ट करतालो अशें सांगलें. एमएलए दितले, वाळपय एमएलए दितले, पर्य मतदार संघ आणि डेप्युटी कलेक्टर. पण तुम्ही जर ह्याच्या प्रमाणे रुला प्रमाणे चलता जाल्यार तुमकां काय आपूण नेगेटिव्ह रिपोर्ट धाडतो ना धंदे सगळे जायत अशें सांगलें. आनी आमी रिपोर्ट मेंटेन केला साहेब. आमी ऑन टू इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स आमी कर्टेल द टाइम ऑफ बार 11 to 8:30 PM आमी ऑन बार कारण बरोवन दिला आहे. वी एग्री टू सपोर्ट द विलेजर्स. गव्हर्नमेंट आमकां टायम 11 आहा तरी पूण आमी कर्टेल केला टायम 2.5 वरांचो. आनी हेतूर जर कितें साहेब आमकां सांगता मामलेदार साहेब जावं कलेक्टर ते आमी एग्री जाता पूण आमचो पोटाचो हे मारपाचो ना. डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोणाचे ना कोणाचे भवितव्य आसा हेजेर. हे सरकारय जाणा, तुम्ही पत्रकारय जाणा आणि आमी जाणा कितले आहात डायरेक्टली इनडायरेक्टली. हे थोडे पत्रकार घालता की त्यांच्या घरांनी राण्यान नोकऱ्यो दिल्या, ही नोकऱ्यो दिल्ले आसा पूण सगळ्यांकच दिल्लो ना न्हू. रोजगार आसा न्हू तो. ते आमी साहेब आमचो आहा त्यांचो आहा. आमी साहेबा कडेन वयताले. साहेबाक आयचे पत्र हे घातला साहेबान 3 नोकऱ्यो दिल्या. 3 नोकऱ्यो दिल्या साहेबान दिल्या न्हू. 3 नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून काय हेंका बारकारां मारून उडोवया. मामलेदारान 19 तारखेक ऑफिसात गांवकार आणि बार्रवाल्यांची बसका आपयल्या. We will conduct a meeting on 19/7/2018 at 12 PM along with the excise departments, forest departments and PI Walker. खंय घेतले सर मीटिंग? In my chamber. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. गोवा फॉरवर्डान फोंडेच्या लोकां खातीर 9112146444 हो हेल्पलायन नंबर लॉन्च केला. कितेंय कागाळ आसल्यार लोकांनी खंय ताचेर कळोवचें. आज गोवा फॉरवर्ड पक्षा मार्फत फोंडा मतदारसंघात हेल्पलायन हाची सुरवात केल्ली आसा. ही हेल्पलायन 24 वरां फोंडेच्या सगळ्या नागरिकांक उपलब्ध आसतली. हेल्पलायनाचो नंबर आसा 9112146444 आनी आमी एक मेल ID क्रिएट केल्या pondaforward@gmail.com. आता हेल्पलायनीची सुविधा आमी प्रत्येक नागरिकाक दितले. हेल्पलायन हांव म्हणटा की हेल्पलायना पेक्षा ही एक फॅसिलिटेशन हो नंबर आसा. फाल्यां फोंडेच्या नागरिकाक कसली समस्या आसा ती मागीर खंयच्याय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हणा वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान ज्यो मूलभूत सुविधा खंय जर नागरिकांक उपलब्ध जायना, जर नागरिकाक ज्या सरकारी अधिकारी आसा ज्यांनी सुविधा उपलब्ध करून दिवंक जाय ते जर बरे प्रतिसाद दिना जाल्यार फोंडेचे नागरीक हे हेल्पलायनाचेर संपर्क साधूंक शकता. अशीच तरेची सुविधा आमचे जे पक्षाचे अध्यक्ष आसात भाऊ विजय सरदेसाय हांच्या मतदारसंघात फातोर्डा मतदारसंघात 4 वर्सां पयलीं केल्ली फातोर्डा हेल्पलायन आनी ती पूर्णपणे यशस्वी जाली. आनी लोकांची जे समस्या आसात जे बारीक म्हणत लायटीचे उदकाचो जर प्रॉब्लेम कितें जाले जाल्यार तेचे बारीक समस्या जे लोकांक खबर आसना खंय वचप असले प्रश्न सुटावे जावपाक लागले. 5 ऑगस्टाक आमी फोंडान एक फुल फ्लॅज ऑफिसाची सुरवात करतात. कोकण मराठी परिषदेची वर्सुकी आषाढस्य प्रथम दिवसे ही कवितांची कार्यावळ आयतारा कला अकादमीत जातली. आणि पावसाच्या हंगामात आपल्याला माहिती आहे दरवर्षी कोकण मराठी परिषद आपला अत्यंत महत्त्वाचा असा उपक्रम साजरा करीत असते. आषाढाच्या पहिल्या दिवशी आषाढस्य प्रथम दिवसे ही कालिदासांची ओळ आहे. त्यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ
कालिदास महोत्सव कोकण मराठी परिषद दरवर्षी साजरा करते. त्याप्रमाणे यंदाही हा उपक्रम साजरा करण्यात येत आहे. 14 जुलै हा खरं म्हणजे आषाढातला पहिला दिवस, परंतु यावर्षी आम्ही कालिदासाची माफी मागून थोडासा बदल केला आहे. दुसऱ्या दिवशी 15 तारखेला आषाढाचा प्रथम दिवस आम्ही जरा लांबवतो आणि दुसऱ्या दिवशी हा उपक्रम आम्ही साजरा करीत आहोत. कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्समध्ये 15 तारखेला हा उपक्रम साजरा केला जाईल. भुरगीं जायना आशिल्ल्या जोडप्यां खातीर आनी बायलांचे दुयेंसांचेर सचिन हॉस्पिटल मिरजात जाल्ले शिबिराक लोकांचो उफाट प्रतिसाद मेळ्ळो. डॉक्टर सचिन सुगणवारान मार्गदर्शन केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.